देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळेव ना तुका केदळारी आमी पातयेता तुजेर तेर भर बसता मागितो तुझ्या उतरा प्रकाशसो ना तो मरण पळ्यमसो वांडेली तो नव्या जिवितासो सोम्या कोणा लागीं वचू आमी तुझे ते आसा उतरा जिविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळेव ना तुका केदळारी आमी पातयेता तुझे तेर भर बसता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. पास्का काळार आमी आसाव मोगाच्या भावन आनी भयणीनो हो सवो हप्तो ब्रेस्तार प्रत्येक रितीन जेजू बाळकाक आमी आज मान करता जेजू बाळका थंय अखंड आमचो विश्वास आनी आमचो भावार्थ ह्या विश्वासान ह्या भावार्थान जेजू बाळका लागीं आमी मागया सोम्या आमच्या संवसारांत आयिल्लें तें विघ्न तूं पयस कर आमकां हर एकल्याक तूं आपड आनी गूण कर जेजूक दैवीक वैज म्हणलें नांव फावो जालां तें आमी नवेरान म्हणटा दैवीक वैज तर हो दैवीक वैज ह्या संवसारांतल्या हर एका लोकाक आनी प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबाच्या हर एक सांध्याक आपडून दी आनी गूण करून दी हें जावं दी आमचें मागणें. म्हज्या मोगाळ जेजू बाळकाच्या भक्तिकानो तुमकां सुमेस्तांक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. ह्या तेसा पासून आयच्या मिसा वेळार प्रत्येक जावन आमी मागया. संतान आनी बेनेडिक्टा पिंटो लग्नाचो 60वो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात. स्टॅनी आनी जुडीथ डिसोसा तांच्या काजाराचो 30 आनी 6वो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात. वेरोन मोंतेरो बाळका जेजून केल्ल्या सरूपकारांक अर्गां दिता. फ्रॅनो ताच्या प्रत्येक इराद्या पासत मागोवंक आमच्या लागीं मागणी विचारता आनी तशेंच देवादीन रोमेल कुलासो हाच्या आत्म्या खातीर मागतात. गिलबर्ट आनी हेलेन गोन्साल्वेस ह्या सर्त्या सांव पासत आनी तशेंच आमच्या लागीं मागण्या विचारलेल्या सर भक्तिका पासोती आयच्या मिसाळार आमी मागया. ह्या मिसांत फावो बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. नितळ निर्मळ काळजान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयती करया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो सगळ्या सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून घेवन सुद्दां संवसार मदीं सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूर्त करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवं. आमेन. सोम्या काकुका सोम्या काकुका
प्रार्थुया. देवा आमच्या तारोका जेजूच्या मरणा आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. ह्या गुटांत वांटो घेवन आमच्या सोडवणदाराच्या पुनर्जीवनपणा खातीर आमी सदांकाळ संतोश परीत आसोशें कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्रत्वाच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धमदुतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत पावल आथेनांतलो भायर सर कोरिंताक आयलो. थंय ताका पोंतांत जल्मलो आक्विला नांवाचो एक जुदेव मेळ्ळो. तो आपले पत्नी प्रिसिल्ला संगी इटली थावन आयिल्लो तितलोच, कित्याक समेस्त जुदेवांनी रोम शहर सोडून वचचें म्हणून क्लॉड चक्रवर्तीचे हुकूम जाल्ली. पावलान तांकां भेट दिली. आपणा बरीच तांकांय तंबू करची व्याप्त आसली देखून पावल तांगेरच रावलो आनी तांचे सांगाता वावरूंक लागलो. हर एक साबाता दिसा सिनागोगांनी तर्क करीत जशें जुदेवांचे तशें ग्रेकांचे मन परतूंक तो प्रयत्न करतलो. सिलास आनी तिमोथी मासेदोनिया थावन थंय येवन पावतच पावल आपलो सगळो वेळ देवाचें उतर परगट शांत खर्चूंक आनी जेजूक क्रिस्त म्हणून जुदेवांक रुजू करूंक फुडें सरलो. पूण ते ताका मुखार रावन ताची निंदा करूंक भायर सरल्या वेळार ताणें आपली आंगवस्त्रां पापुडलीं आनी तांचे विरोध हे परी निशेध उसारलो. तुमचें रगत तुमच्याच माथ्यार, ह्या रगताक हांव जबाबदार न्हय. ह्या फुडां हांव हेर जातींच्या लोकां मदें वेतलो. अशें थंय थावन तो गेलो आनी देवाक आराधन करतल्या तिसियोजुस नांवाच्या जुदेव न्हय आसलेल्या एकल्यागेर वचून रावलो. तांचें घर सिनागोगाक लागींच आसलें. क्रिस्त नांवाचो सिनागोगाचो अधिकारी आपल्या सगळ्या घराण्या समेत सतमानूंक पावलो. त्या शिवाय सबार कुरिंतकारांनी पावलाची शिकवण आयकली. तांणी सतमानले आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावल्यान जैत ताणें आपणायला. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायलाच्या घराण्या थंय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताका ताणें उडास काडला. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. पृथुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आपच्या देवाची सडवण देखल्या. सर भूनिवासियानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. जनांगा हुजीर सर्वेस्परान आपली नीत उगडल्या. Alleluia गाव्या सौम्यात सिया ताच्या पवित्र नावाक ओगळे कुसाल्या. Alleluia गाव्या सौम्यात सिया ताच्या पवित्र नावाक ओगळे कुसाल्या. गितां गावनवी सौम्यात नावाड्या किन्नरी वाचोन ताका म्हणया. ताची संस्कृत्या आमी नियाळ्या. ताचे बरेपण आमी वाखणया.
Alleluia गाऊया सौम्या कसिया ताच्या पवित्र नावात होगळी कुसाया Alleluia गाऊया सौम्या कसिया ताच्या पवित्र नावात होगळी कुसाया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो जुवांव परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात तो ताच्या शिसा मदले थोडे एकामेका म्हणा लागले थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात आनी कित्याक हांव बापा सरशी वेतां अशें म्हणू हांव म्हणटा न्हय थोड्या वेळान म्हळ्यार अर्थ कितें तो कितें म्हणटा तें आमकां समजना आपणा लागीं विचारूंक तांकां मौन आसा तें समजून जेजून म्हळें थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात उपरांत थोडो वेळ उतरतस तुमी म्हाका पळयतल्यात म्हूण हांवें म्हळें ताचो अर्थ तुमी एकामेकाक विचारनासात न्हू सतत हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कारन रडतल्यात पूण संवसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो तुमी दुखेस्त जातल्यात पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता जेजू बाळकतय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आयच्या वांजलांत परत परत आमी आयकलें जेजून म्हणचें थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात आनी शिसांक हें समजोवंक ना थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात म्हणल्यार वाक्याचो अर्थ थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळोवचे नात म्हणल्यार अर्थ कितें God is going to be absent. जेजू ताचें हजरपण सोडून आमचे तावन पयस वेता इज Jesus going to be absent from us? आमी जाणाव देव जेजू सदांच आमचे सांगाता आसा ताची हाजरी केदाळाय आमचे सांगाता नव्याना वेळार आमी म्हणचें आसा मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी तर आमच्या सांगाता रावचो आमचे सांगाता जियेवचो आमचे सांगाता ताचें हाजीरपण आसचो ही देवाची खुशी ही जेजूची आशा आनी आवड पूण थोडे फावटी आमचेर कश्ट आयिल्ल्या वेळार आखांत आयिल्ल्या वेळार आमी कितलें मागल्यारी तें मेळनातल्या वेळार आमकां भोगचें आसा जायते फावटी आमकां तें भोगता देव आमकां आयकना देव आमचे थंय पयस आसा आमच्या भावार्थाचेर तो सवाल उदेता खंय आसा देव हें आमचें भोगप आनी प्रत्येक रितीन आतांचें हें विघ्न पळयत आसतना जायत्यांनी सवालां विचारलें आसा देव कित्या हें विघ्न निवारूंक शकना कित्या हें विघ्न आमचे तावन पयस करिना देवाक आमची बिरमोत ना देव आमकां पळयना कित्याक हें लॉकडावन सगळो संवसार असो लॉकडावनांत आसा देव खंयसर आसा देव ना इज ही एबसेंट असलें भोगप येवचें वाजपी ह्या काळार गॉड इज एबसेंट किर्तनकार हें भोगप ताका आयिल्ल्या वेळार सगळ्या किर्तनाच्या पुस्तकांत आमी 3 तरांनी किर्तनकारान वर्णोवचें देवाचें गैरहजीरपण वर्णोवचें आमकां दिसता 3 तरांनी पयलें 13व्या किर्तनांत Psalm 13 verse 1
पयल्या वळेंत किर्तनकार म्हणटा देव ताचें तोंड लिपयता, ताचें मुखामोळ लिपयता. गॉड हायड्स हीज फेस म्हणटा किर्तनकार, सर्वेस्परा केदोळ पर्यंत म्हाका तुजें मुखामोळ लिपयतलोय. देव जेजू ताचें मुखामोळ लिपयता. आमचें मागणें आयकनातल्या वेळार या हांवें मागलें म्हाका मेळनातल्या वेळार म्हजे तावन देव पयस गेला म्हूण म्हाका भोगच्या वेळार हें बघाप देव आपलें तोंड लिपयता, देव आपलें मुखामोळ लिपयता. दुसरें, देवाक म्हजी विसर पडल्या. किर्तन 42:42 वळ 9. किर्तनकार म्हणटा देवा तूं म्हजें कडाप, कित्याक तूं म्हाका विसरलोय? वाय हॅव यू फॉरगॉटन मी? हांव देवा लागीं मागतां, देव आयकना मात न्ही, ताका म्हजी विसर पडल्या जाय. ही हॅज फॉरगॉटन मी. केन्ना ताका म्हजी विसर पडल्या, तो म्हाका कितेंच दिना, तो म्हजे तावन पयस आसा. तिसरें, देवान म्हाका सांडलां. 22वें किर्तन 22 पयली वळ. म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? वाय हॅव यू फॉरसेकन मी? हेंच मागणें कुर्सातांव जेजूचें जावन आसलें. 22वें किर्तन पयली वळ. म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? वाय हॅव यू फॉरसेकन मी? तर देवाचें गैरहजीरपण, देव हाजीर ना म्हणलें बघाप 3 तरांनी किर्तनकार वर्णिता. गॉड हायड्स हीज फेस, देव ताचें मुखामोळ लिपयता. गॉड हॅज फॉरगॉटन मी, देवाक म्हजी विसर पडल्या. आनी गॉड हॅज फॉरसेकन मी, देवान म्हाका सांडलां. असलें बघाप आयिल्ल्या वेळार आमी कितें करी जाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो? आयची वाचपां आमकां ह्या विशयांत एक दिशा दाखोवन दितात. पयल्यान देवाचें जेजूचें गैरहजरपण भोगचें तें एका आमच्या आत्मीक वाडावळीचो एक भाग. इट इज ए पार्ट ऑफ आवर स्पिरिच्युअल जर्नी. आमकां भोगचें तें देव हाजर ना, देव ताच्या मुखामोळ लिपयता, देव म्हाका विसरता, देवान म्हाका सांडलां, असलें भोगप येवचें तें आत्मीक वाडावळीचो एक भाग. म्हणजे असल्या भोगप आयिल्ल्या येवच्या मुखांत्र आमची आत्मीक वाडावळ जाता. वांजेलांत आमी आयकलें जेजून म्हणचें, तुमी सुस्कान रडतल्यात, दुखेस्त जातल्यात, पूण तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. त्या देखून हर एक पटी मागण्यांत आमी जेजूक सवाल विचारूंक जाय. कशें किर्तनकार सवाल विचारता तशें किर्तनकारान सवाल विचारलें, तशेंच आमी आमच्या मागण्यांत सवाल विचारूंक जाय. सोम्या, कित्याक तुज्या मुखामोळ तूं म्हजे तावन लिपयताय? कित्याक म्हजी तुका विसर पडल्या? कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? प्रेयर इज अ मोमेंट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन्स. मागणें म्हळ्यार देवाक सवालां विचारची आनी ह्या सवालां मुखांत्र आमची आत्मीक वाडावळ जाता. दुसरें, आयच्या पयल्या वाचपांत सान पावल कोरिंथकारांक देवाच्या हाजीरपणा विशयांत शिकोवन दिवची आमी आयकलें. पूण जायते पात येवनांत तांकां कस जालें आनी निमाणें वाक्य म्हणटा, जायते कोरिंथकार पावलाच्या शिकोवण आयकले ते देवाच्या हाजीरपणा विशयांत सतमनतात. कस जाता तरी ते सतमनतात. ते देखून भोव गरज आमचे थंय एक डीप कन्विक्शन, एक खात्री आसूंक जाय, देव आमचे सांगाता आसा. आयच्या सुरवेच्या प्रवेश गितांत आमी गायलें, देखूंक ना तुका तरी सोम्या आमी पात येता.
तुजें हाजीरपण आमी पात येता तुका आमी देखूंक ना तरी आमी पात येता सोमी आमी खंय वचूं तुजे लागीं आसा ती उतरां सासाण जिबिताची काळोख येता आसतना आमकां सूर्यो दिसना पूण सूर्यो ना म्हणूंक आमी फावो न्हय काळोखाची मोडां आमच्या भोंवतणी वेडो घाला तरी सूर्यो ना म्हणून कोणी म्हणना ही आमची खात्री हें आमचें कन्विक्शन त्या देखून देवाचें हाजीरपण देवाचें सांगातपण आमचें थंय आसा म्हणली खात्री तें कन्विक्शन तो एक भावार्थ आमचें थंय आसूंक जाय निमाणें जेजून आमकां तसोच पवित्र आत्मा दिला तो पवित्र आत्मा आमकां बाप्तिस्माच्या सक्रामेंता मुखार आमकां हर एकल्याक मेळ्ळा हो पवित्र आत्मा हाचे लागीं आमी मागता आसतना तो आमकां जागयता वय देव आमच्या सांगाता आसा ताचे मुखामूळ तो लिपयता तरी ताणें आमकां विसरला म्हूण बगलें तरी ताणें आमकां सांडला म्हूण आमकां बगता तरी देव आमचे भितर आसा आमचे सांगाता आसा म्हणली ती खात्री आमकां पवित्र आत्मा दिता तर भावांनी आनी भयणीनो आज आमी ह्या वाचपाच्या वयर नियाळ करता आसतना देव आमच्या सांगाता आसा म्हणली ती तो भावार्थ आमी पुनरुपीत करया पुनर्जीव करया आनी अशें येवकरीचो असो सक्रामेंत जावन आसा एक खरी साक्ष देव आमच्या सांगाता सदांच आसा म्हणून कित्याक संवसार सरा पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणलें जेजून आनी येवकरीचो सक्रामेंत म्हज्या उगडासाक करा म्हळें जेजून ताच्या उगडासाक आमी हो येवकरिस्त भेटयता आसतना खंडीत तो आमचो उगडास करताच तर येवकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांत्र सर्वेस्पर आमचो उगडास करूं आमची सर्व मागणी तो आयको आनी आमकां ताच्या कृपेच्या देण्यांनी बरों आमेन वेदिसशी बापा येता अर्पण आमचें करता स्वीकार तूं कर म्हूण करता वेसांव तुजें माता सर्वेस्पर तूं आमचो रस्तार सृश्टेचो भेटयता उडोगो वासो गुर्तांच्या वावराचो जेजूच्या पवित्र कुडीन बदलून दी जिविताका जावो वेदिसशी बापा येता अर्पण आमचें करता स्वीकार तूं कर म्हूण परता बेसांव तुजें माता म्हज्या भाव भयणीनो आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनातले महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुंपा वरी आमच्या मागण्यांचो आनी देण्याचो परमळ तुजे मुखार सोडून दी अत्म्यान आमकां शुद्ध निर्मळ करून तुज्या व्हडा मोगान स्थापलेल्या ह्या बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवंक कणवळेन आमकां करपा दी आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया वय आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व कळे आमी तुका वाखाणूंक फावो
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुझ्या महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णकायेक पावलो. देखून पासकाच्या संतोशाच्या नादान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवे 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 दरबाराचो सर्वेस पोटो सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवा. उंचगीत तुकाचे उंचगीत तुकाचे उंचगीत तुका जय 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 उंचगीत तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे उंचगीत तुका जय 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 उंचगीत तुकाचे. बापा कोरोस तूं पवित्र. तुझ सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थासो गुट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोडावरवी तुवें आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर
तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या समेस्त सांद्यां पासून मागया. जायत्या जाणांक अंतरलेल्या पासून एक मिसाचें बलिदान दिवंक आशा आसली पूण तें जावंक ना. ह्या घडये ह्या मिसा वेळार अंतरलेल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यां पासून आमी मागता. सर्वेस्पर आमच्या मोगाच्या मनशांक सासणाचो विशय सर्गीचें सूख फावो करूं. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमो सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाचें माये सांगती भाग्यवंत झुजे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवलें त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पोदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. देव आमचो मोगाळ बाप आमकां केदींच विसरना आमकां केदींच सांडून घालिना. हो आमचो विश्वास हो आमचो भावार्थ तशेंच भावार्थान ताची भुरगीं आमी जेजून शिकयल्लें मागणें सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमचें सोडवंत जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतल्यान सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमये जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोमया पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयेची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सुमये जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र म्हज्या सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसारांत तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळे आमच्या कोट्यापणांतल्यान आनी सर वायटांतले आमकां निवार. सदांचो तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी आनी तुजें सशिल्लें वेगळें सरोवंक आमकां कितेंच निर्मी नाका. आपले जेसू आमच्या सांगाता रावचो आमचो मोगाळ इश्ट क्रिस्त सोमी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. हे शेळीच्या जेवणांत भाग घेवची आमी सोमेस्तां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू
तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. संसार तुका सांडितरी हांव सांगचोना तुका. हर मोडीस तुका करितना तरी आणतूनय म्हाका. आवयचे कुशींत आसतना हांवें तुका विसला. हाताचेर या म्हज्या तुजें नांव लिखला, नांव तुजें लिखला. ओ संसार तुका सांडितरी हांव सांगचोना तुका. हर मनीस तुका करितना तर आणतूनय म्हाका. सांडिगे कावोय नेमट्या बाळाक आपल्या. आवय सांडी तरी हांव सांडी सोना, हांव सांडी सोना. ओ संसार तुका सांडितरी हांव सांगचोना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी आणतूनय म्हाका. ओ संसार तुका सांडितरी हांव सांगचोना तुका. हर मनीस तुका करितना तरी आणतूनय म्हाका. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमच्या गायिल्ल्या सैमाक तूं वोकात लायताय आनी तें नवें करून आमकां ससनाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतलेल्या सुडवणेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची घटाय वाडय आनी अशें पास्काच्या गुटाचो फळ आमच्या जिवितांत चडय. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रागच्या बाळका जेजूचें नोवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगाता रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. सर्व आमचीं तेसांवां, आमच्यो गरजो, आमचे इरादे जेजू बाळकाच्या पांय तळा आमी दवरया. जायते फावटी आमकां एकसूरपण भोगलां. जेजू म्हजे थंय पयस सरला, ताका म्हजी विसर पडल्या. ताच्या मुखार म्हण ताणें लिपयलां. म्हाका ताणें सांडलां म्हणलें बगाप आयलां जावंक पुरो. आमचो विश्वास पुनर्रुपीत करया. लेट अस रिन्यू आवर ट्रस्ट इन द इन्फंट जीसस. तो आमच्या सांगाता सदांच आसा. आमच्या गरजांनी तो पावता. जायते जाणांनी आमकां मागोवंक विचारलां. तांच्या मोगाची
गल्फांत आसात भायल्या गांवांनी आसात तांचे खातीर आमी मागता देव तांकां राखून दी सांबाळून दी बरी भलायकी तांकां दिवं दी जायतीं जोडी ह्या दिसांनी तांच्या लग्नाचो वार्षिकोत्सव संभ्रमतात तांकां जेजू बाळोक तांच्या लग्न जिविताचेर आशिर्वाद घालूं मुखलीं तांचीं वर्सां तृप्तेचीं समाधानाचीं एकवटाचीं मोगाचीं जावं दी आज डायमंड जुबली संभ्रमच्या जोड्या पासून आमी मागता देव तांकां बरी भलायकी दिवन एकवटून सांबाळल्या खातीर जेजू बाळकाक तीं अर्गां दिता आसतना तांच्या सर कुटुंबाच्या सान्यांत हांव सांगता सांगता मोगान एकवटान समाधानान जिवंक जेजू बाळो तांकां आदार आनी बोळ दिवं आमचेर आयिल्लें हें विघ्न आनी अनवर जेजू बाळोक पयस करूं दैवीक वैज तो सर्व आमच्या पिडेशिडेत तावन अनवरांत तावन आमकां तो राखून दी सांबाळून दी सर्व आमचे इरादे आनी आमच्यो गरजो जेजू बाळकाच्या पांय तळा दवरून सांगता म्हणया ये बगे भोवन जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अजा पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांग दिवंक उखल्लो आसता तुका पातयेणेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बरो आमेन आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आनी देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमच्या मदें येलो नमान मरी कृपेन भरले समी तुगे सांगता स्त्रियांमध्ये तू सुदैव आणि सदैव फॉलचे कुशीचे जेजू भगवंती बरी देवाची माया मा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमच्या मदें येलो आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमच्या मदें येलो आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमच्या मदें येलो आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमच्या मदें येलो आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमच्या मदें येलो आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमच्या मदें येलो आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमच्या मदें येलो आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमच्या मदें येलो आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमच्या मदें येलो आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमच्या मदें येलो आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो आनी आमच्या मदें येलो महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां सदा सर्वदा आमेन जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक जशी तशी आतां आनी सदा सर्वदा आमेन जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदा सर्वदा आमेन जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आणि आयक आमचे मागणे जेजू बळकाक मागणे ये अजेपांच्या जेजू बळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुर्तीची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बिरमतीन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारूं दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी काड आमचे वयले सर कस आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र सांगता आमी तुका वर्णोवच्या सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळकान केल्ल्या सर्व उपकारा पासून अर्गां दिवया विविध रितीन ताणें आमच्या वैयक्तीक जिवितांत आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर विविध रितींनी बेसांवां वतल्यांत कृपेचो शिवर ताणें वतला दिनवाशी काळजान उपकारी मनान जेजू बाळकाक अर्गां दिवया अर्गां प्रार्थना सांगता म्हणया ए भोव उदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार
आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपंच्या इमाजी मैफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर्व लोक तुझ्या बाळपणाक मान दिवन दी आणि तुजी खळणातली दैवीक मजत जोडून दी सर्व स्तुती आणि महिमा जावन तुका बाळका जेजू आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो तुमचें संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. मागा आनी तुमी घेतल्या बसयले सोम्या तुवे. मागा आनी तुमी घेतल्या बसयले सोम्या तुवे. घेवन आयल्या हेरिते हात धाड आमकां तुजे कृपे सोवे. घेवन आयल्या हेरिते हात धाड आमकां तुजे कृपे सोवे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचे मागणे. मोगाळ पुता सोवेन आमकां बरे आशिर्वाद दिवं. भगवान क्रिस्ताचे कुरबेन आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.